15 जुलैच्यान सुरू जावपी विधानसभा अधिवेशना खातीर व्यवसाय सल्लागार समितीन थारायले धोरण. पहिल्या 3 दिसां जातली राज्यपालाच्या अभिभाषणाचेर चर्चा. कुठ्ठाळेची येरादारी 3 दिसां भितर जाग्यार घालिना जाल्यार देंवतले रस्त्यार. काँग्रेसीन दिली शिटकावणी. फोंड पुरवपा खातीर खाजगी एजन्सी नेमपाच्या निर्णयाक लागून काडलो सरकाराचेर फोग. कारखानो कायद्यातल्या सरकारी दुरुस्तीच्या निर्णयाक कामगार संघटनांचो विरोध. केंद्रीय विधेयकात दुरुस्ती करपाचो सरकाराक ना कसलोच अधिकार. बायलांच्या रातपाळयेच्या वेळार सुरक्षेच्या दिश्टीन कितें जतनाय घेतल्या? आयटकाचो सरकाराक प्रस्न. येवकार, हांव उर्वशी नायक. आता पळोवया खबरो विस्तारान. 20 दिसांच्या विधानसभा अधिवेशनाक जुलयाचे 15 तारखेच्यान सुरवात जाता. व्यवसाय सल्लागार समितीचे बसकेत सभापती राजेश पाटणेकरान हे विशीं माहिती दिली. पहिले 3 दीस राज्यपालाच्या अभिभाषणाचेर चर्चा जातली. 2 दीस अर्थसंकल्पाचेर चर्चा जातली. उरिल्ले 15 दीस मागण्यांक खातीर आसतले. उपसभापती मायकल लोबो सोडल्यार व्यवसाय सल्लागार समितीचे सगळे वांगडी बसकेक हजर आशिल्ले. पळयात सभापती राजेश पाटणेकर कितें म्हणटा तो. 20 दिसाचे आसा, 20 वर्किंग डेज कळ्ळें न्ही. ज्या हितून पयले 3 दीस राज्यपालाच्या अभिभाषणाचेर थँक्स मोशन जे आसा तेजेर 3 दीस वयतले डिस्कशन. 2 दीस जनरल डिस्कशन आनी उरलेले 15 दीस जे आसा ते 15 दीस डिमांड्स. जनरल डिस्कशन ऑन बजेट that is for 2 days. The till date star question 409 and star question 893. हे अधिवेशन कागदाच्या वापराविणे जातले. एका सदस्यान केल्ली दस्तावेजांची प्रिंट दिवपाची मागणी ताणें न्हयकारली. विधेयक आणि प्रश्न दिवपाच्या तारखांची ताणें माहिती दिली. पळयात. There is a demand today to give the hard copy like that. But ना म्हटलं because it is paperless means paperless. कोणे डिमांड केलो? कोणे डिमांड केलो? थोडे मेंबराचे असले म्हणणे की दिवचे अशें ना म्हटलें वी कॅनॉट गो बॅक. लास्ट डे टू पुट द क्वेश्चन्स. प्रायवेट मेंबर्स आसा पळय, प्रायवेट मेंबर्स डे यू पुट रिजोल्युशन दॅट इज 25th July आणि बिल आय मीन रिगार्डिंग युअर दॅट बिल्स वी कॅन पुट एनी डे. विधानसभेतल्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्ता आणि व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. कुठ्ठाळे ट्रॅफिक जॅम जावपाच्यो घडणुको वाडतच आसा. 3 दिसां भितर ही समस्या सोडूंक ना जाल्यार रस्त्यार देवपाची शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या. खड्ड्यांनी भरिल्ल्या रस्त्यांक लागून सरकाराचेर टिका करतनाच भौशीक बांदकाम मंत्र्याकय काँग्रेसीन वडीर काडल्या. कुठ्ठाळी सर्कलाकडेन जातेल्या ट्रॅफिक जॅमाक लागून पोरूं काँग्रेसीन अशेंच धरणे धरिल्ले आणि त्या वेळार तांकां पुलिसांनी उबारिल्ले. अंदूय काँग्रेसीन तशेंच आंदोलन करपाचें थारायलां. पळयात काँग्रेसीचो वरद म्हाड्डोळकार आणि अमरनाथ पणजीकार कितें सांगता ते. वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटींतल्यान जर कोण म्हापसा वता जाल्यार तो संक सुटल्यार तो 8-8:30 तो घरा कडेन पावता. हो फॅक्ट. किंवा पणजेच्यान समज कोण मडगांव वता जाल्यार 2.5 ते 3 तास मिनिमम वर 1.5 वर थंयच कुठ्ठाळे सर्कलाचेर थंय शिरकून उरता. आणि आज परत ती वेळ आयल्या की आमकां काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक रस्त्यार देवपाची आणि हो लोकांचो प्रश्न सुटावो करपाचो. कित्याक सरकार इतके आज म्हाका दिसता मेजॉरिटी आज मंत्री आज सावथाचे आसा ते यो वच करता. तांकां खंयच हो प्रश्न दिसना. इतके वेळ ट्रॅफिक जॅम जाता कित्याक तांकां कांयच दिसना. म्हाका दिसता कदाचित मुख्यमंत्र्याक दिसपाना, PWD मंत्र्याक दिसपाना की आतां दोगूय ह्या सायडींतले. पूण बाकीच्या मंत्र्यांनी नजरे हाडून दिवना CMच्या आणि PWD मंत्र्याक किंवा ट्रॅफिक आसा की खंय तरी एक कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन हेंच्यांनी हो प्रश्न ताबडतोब सुटावो करपाक जाय आशिल्लो. खात्रीन सांगता की हो PWD मंत्र्यान ही एजन्सी बी दिवपाक भानगडी पडचे न्ही. कित्याक खंय तरी एजन्सी दिल्यार कोण आमी पयले आसतले की ताका जाप विचारपी. आमी हो इश्यू रेज करून खंय तरी मंत्र्याचेर आमी हें करतले की आमी ताका खंयचेच. कित्याक जेन्ना PWD आमचो स्वताचो पयसो टॅक्स पेयरांचो पयसो इतको इनवॉल्ड आसा तेन्ना परत तुमी खंय तरी भायर तुमी दिवन करप्शन तुमी करूं सोदता. खांडोळा आमोणा पूल जो क्रॉस करता, खांडोळा वाटेन जर तुमी रस्तो पळयलो जाल्यार कितली खोणकुणां पडल्या ही तुमी CMक विचारा. CM त्याच रस्त्यानसून दररोज वयता. फक्त तेची गाडी मात बरी आसा, सस्पेन्शन बरें आसा म्हण ताका गाडयेन कांय कळनासतलें भायर कितें जाता पळय तें. सो तेणी खांडोळा त्या पुला कडेन देंवचो, रस्त्याची हालत कितें जाल्या ती पळोवची.
टॅक्सी आणि CZMPच्या वादात काँग्रेसीक मेतेर करूंक नाशिल्ल्यान काँग्रेसीन सरकाराचो फोग काढला. काँग्रेसीच्या विधिमंडळ आमदारांची बसका जाल्या उपरांत मंगळारा बाबू कवळेकार मिडिया कडेन उलयलो. थळाव्या टॅक्सी ड्रायव्हरांचो विशय हाताळपाची सुचोवणी सरकाराक काँग्रेसीनूच केल्ली अशें ताणें सांगलें. मुख्यमंत्र्यान बसका आपयली पूण दर्यादेग वाठारांतल्या विरोधी आमदारांक आपयलेच ना. तीच गजाल CZMPची. ते मिटिंगेक फकत सरकारांतल्या आमदारांकच मतां उक्तावंक दिली. विरोधकांक कोनशाक वग्गी बसपाक लायले. बाबू म्हणटा. पूण थंय सगळ्यांक आपोवप जालें ना. म्हाका दिसता सगळ्या आमदारांक कितें आमी CLPन घेतलो विशय आमी सुद्दां घेतला, आमी सुद्दां रिक्वेस्ट केल्ली आसा की सरकारान तांकां ते म्हणणें आयकून घेवचें आनी खंय तरी तांकां कॉन्फिडन्साक घेवन कितें सोल्युशन काडचें. पूण काल पळयत जाल्यार आमकां अवघेच काही तरी आमदारांक खंय आपोवप जालें काय बाकीच्या आमदारांक सांगप जालें ना. खुद म्हाकाय सांगलें ना. JDM जो आमी पळयला कोस्टल ताजे ते पळयता आसतना बी आमकां थंय वेगळोच प्रकार दिश्टी पडलो. आमकां थंय विरोधकांक आनी उलोवपाक आनी गरजूच पडली ना. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. टॅक्सीवाल्यांचो वाद अजून निवना आणि तेवटेन दुसरो वाद तकली वयर काडपाक लागला. रेंट अ कॅब आणि रेंट अ बायकाक राज्यात नवे परवाने दिवचे न्हय. उत्तर गोंय रेंट अ कॅब संघटनेन मागला. आपली मागणी घेवन ते मंगळारा येरादारी संचालकाक वचून मेळ्ळे. गोंयांत आदींच थळाव्या टॅक्सीवाले आनी ॲप आशिल्ल्या गोवा मायल्स टॅक्सीवाल्यां मदीं कोफूस चल्ला आनी टुरिस्टांक घेवन आतां हो नवो वाद. टुरिस्टां परस चड रेंट कॅब कारी आसात. ताका लागून आनीक परवान्यांची गरजच ना अशें तांचें म्हणणें. पळयात तांचो युक्तिवाद. जे टॅक्सीकारांक रेंट कॅब लायसन दिला ते सगळी तेंची ऑफिसां जी आहा सगळी बंद आहा. आनी आमची जेन्ना आमी लायसन मागलेलें तेन्ना आमची डेली विकली नाल्यार मंथली ते आमची एक चॅकींग आसतालें तेंचें. आनी मात आतां म्हाका दिसता पॉलिटिक्साक लागून म्हाका दिसता तेंचें कांय चॅकींग जायना आनी तांकां लायसनां ते चालूच रेंट कॅब चालूच गाडयांची लायसनां दिता तांकां परमिटां चालूच दिल्ली आहा. मात तेंच्यांनी कोणाचेंच ते चॅकींग ना कांयच ना. सगळीं तेंची ऑफिसां बंद आहा. म्हाका दिसता हेचेर डायरेक्टराक जावं असिस्टंट डायरेक्टराक प्रेशर पडटा आसतलो MLA मिनिस्टरांचो. त्या खातीर तांकां कांय तेंचे व्हेरिफिकेशन तेंचे कांयच चॅकींग जायना. सगळें बंद आहा आनी लायसनां चालू आहा. अशें जाल्लें आहा की गाडयो इतल्यो जाल्ल्या खूब सगळे धंद्याक मार भरलेलो आनी रेंट कॅब चालूच गाडयो दिता डायरेक्टराक. आमी रिक्वेस्ट करूंक गेला हे लायसन आनी परमिटां दिवपाची बंद करची आनी एका कॅब घालचे रेंट कॅबाक. पणजेच्यान आमचो खबराकार अमर चावरिया. संसदावेल्या कोयराचो विलो लावपाचें तंत्र निश्चित केला. पूण फोमेंतो ग्रीनाचो गोंदळ सुटावो जाल्या बरोबर हे नवे तंत्र वापरपाक सुरवात करतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलां. सोमारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सोनसड्यार भेट दिली. सोनसड्यावेल्या गोंदळाक काँग्रेस जबाबदार आसा अशें ताणें सांगलें. सोनसड्यावेल्या कोयराचो विलो लावपा खातीर हाताळपाची यंत्रणा सक्षम नाशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री सांगता. ते भायर काकोडे, बांयगिणी आनी वेर्णेच्या कोयर प्रकल्पांचें काम वेगळेच सुरू करतले अशी माहिती ताणें दिली. सोनसड्याचो एग्रीमेंट काँग्रेस गव्हर्मेंट आसतना केल्लो. जी टॅक्नॉलॉजी वापरल्या आनी ती टॅक्नॉलॉजी वेवस्थीत रित्या वर्क जावंक ना म्हणून तो प्रॉब्लेम क्रिएट जाला. राज्यांत आशिल्ले जितके कडेन गार्बेजीचो इशू आमी ऑलरेडी हातांत घेतला, आमी ऑलरेडी सोडयला. ऑल टुगेदर राज्यांत जवळपास 4 ट्रिटमेंट प्लांट येता. सालिगांव ऑलरेडी जालो, काकोडा येता, बांयगिणी येता आनी वेर्णा येता. घडये तेच्या खातीर आमकां 5वो तो सोनसड्यार कितें विजया कडेन अपडेट घेतालो की तांणी भायरसुनी कोण मनीस हाडून तेजेर टॅक्नॉलॉजी बीन ऑलरेडी फायनलायज केल्ली. वी हॅव द आयडिया म्हटल्या उपरांत आमच्या कडेन सिस्टम इन प्लेस आसा. फक्त इम्प्लिमेंटेशन करपा खातीर म्हाका दिसता ते मारगांव म्युनिसिपल आनी फोमेंतो हांच्या मदलो विशय सुटपाक जाय. आमी तो विशय निभयता. मडगांव जिल्लो हॉस्पिटलाचें काम वेगान चल्लां आनी ते बेगीनच पुराय जातलें अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां. गोंया खातीर 200 MBBSच्यो सुवातो निश्चित केल्यात अशें तो म्हणटा. आमकां 200 सीट जे आसा पळय न्ही हे फायनलायज जाले. 200 सीट्स फॉर द MBBS हेज फायनलायज आनी अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन बाकीचे त्यानुसार सीट भरल्या वयतात. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. घेवया एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सुदीन ढवळीकाराच्या वेळावयल्या कामांची चवकशी जातली. सध्याचो भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकरान तसो निर्णय घेतला. ढवळीकारान ताका येवकार दिला. पूण रस्त्यार पडिल्ले फोंड पुरोवपाक 2 एजन्सी नेमपाचे पावसकराचे विधान तांकां खटकला. हाका लागून थळाव्या कंत्राटदारांक काम मेळचें ना अशें तांचें म्हणणें. फोंड पुरोवपाच्या कामा खातीर 2 एजन्सी नेमतलो अशें भौशीक बांदकाम मंत्र्यान म्हणिल्लें.
तातूंतली एक उत्तर जाल्यार एक दक्षिण गोंया खातीर आसतली. हरशीं हें काम थळावे कंत्राटदार करताले. हे गजालीचो थळाव्यांच्या रोजगाराचेर परिणाम जावं येता अशें ताचें म्हणणें. ज्या कोणा इन्क्वायरी करपाक जाय ताणें अवश्य इन्क्वायरी करची, त्या बद्दल दुमत ना. कालूच ताणें ते 2 एजन्सी दिता म्हणून सांगलां, तेही बरोबर आसा. म्हाका ह्या विशीं उलयता आसतना जेन्ना तो चेअरमॅन आशिल्लो आनी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आशिल्ले तेन्ना डिक्लेअर केल्लें की जे पळय यंग जे इंजिनियर्स नवे जाता BE डिप्लोमा तांकां 25 लाखां पर्यंत काम दिवचें. आनी म्हाका दिसता पॉटहोल्स, रिपेर ऑफ रोड्स, बाकीची सगळीं कामां 25 लाखां भितर आसता. सो तांणी पॉलिसी डिसिजन घेवपाक जाय. कारण आज जे गोंयांत कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते जवळ जवळ गोंयचे कॉन्ट्रॅक्टर काम करता असले हातूंत 50 लाखां सकयल. मोठे कॉन्ट्रॅक्टर गोंयांत चड ना, हार्डली 25 ते 30 जाण आसात. पूण बारीक जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते जवळ जवळ 4000 कॉन्ट्रॅक्टर काम आसता. ऑन एन एवरेज 4000 कॉन्ट्रॅक्टरां कडेन 4 भुरगे आमी जर धरले आसत जाल्यार 16,000 लोक गोंयचे ह्या लोकां कडेन काम करता. हें आमकां दिसता. एका वटेन गव्हर्मेंटाची पॉलिसी आसा की यंग जनरेशन जें आसा तांकां नोकरी दिवपाक जाय, ते दिवंक शकना आनी त्या खातीर योग्य तांकां वेवसाय करपाक हातभार लावपाक जाय. ह्या यंग जनरेशनाक कितें फायदो जातलो आय डोंट नो. ते डिसिजन हे मुख्यमंत्री आनी ताचे जे कॅबिनेट बॉडी आसा ताणें घेवची पडटली. कारण यंग जनरेशन जे आमचे नवे युवा वर्ग आसा तांकां हातभार लावपाची अत्यंत आवश्यकता आसा. आनी अशें जर केलें आसत जाल्यार जे कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून क्लास 5, क्लास 4 आसा ते सहज काम नासतना बेकार करतात. परवरीच्यान आमचो खबराकार ग्लेन कोस्ता आनी व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. दादल्यांच्या कामाची वरां वाडोवपा बरोबरच बायलांचे रातपाळयेक मान्यताय दिवपी कारखानो कायद्याक कामगार संघटनांनी विरोध केला. कामगार संघटनांच्या मता प्रमाण कायद्यात तशी तरतूद करपाचो सरकाराक कसलोच अधिकार ना आनी हो विशय आदींच संसदेत पडून आसा. येता त्या विधानसभा अधिवेशनात कारखानो कायद्यांत दुरुस्ती करपाचो निर्णय मंत्रिमंडळान घेतिल्लो. कारखानो कायद्यातले हे दुरुस्ते प्रमाण सप्तकातली कामाची वरां 60 वेल्यान वाडून 72 जातली. ओव्हरटायम वाडून 75 वेल्यान 125 वरां जातली. तशेंच बायलांक राती कडेन काम करचें पडटलें. पूण ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसीन सरकाराच्या ह्या यत्नांक खर विरोध केला. गोंयच्या सरकाराक परिपूर्ण पावर ना, कांयच पावर ना. सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या आतां जो सद्या कायदो आहा फॅक्टरीज ॲक्ट तो डज नॉट परमीट ह्यो अशें करपाक तेका परवानगी ना. आतां प्रश्न येतलो जरी गोंयच्या सरकारान ह्यो कायदो रद्द केलो आनी आपल्याक जाय ते प्रोविजन फॅक्टरी ॲक्टान घाले, जो केंद्र सरकाराचो पार्लमेंटाचो कायदो, जाल्यार कितें जातलें? ह्यो क्षणा भितर कोर्ट भायर मारतलो. हू इज द सब्जेक्ट ऑफ दीस ॲक्ट? द सब्जेक्ट ऑफ दीस ॲक्ट इज नॉट एट ऑल द वर्कर्स, नॉट एट ऑल द विमेन. द सब्जेक्ट ऑफ द ॲक्ट आर द एम्प्लॉयर क्लास, द बेनिफिट ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट्स, द बेनिफिट ऑफ द इंडस्ट्रीज. And if the women's law is changed for the night shift, the timings are changed, the entire section 66 is being deleted. It is to make them more and more objects of the law, not subjects. You have to have a multi-pronged approach to protect the women, not just providing them transport, not just providing them little better salary, but also safety at the workplace, as well as the kind of repercussion it will have on their personal and family life. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. उसगांवकार नव्या मार्केटाची मागणी करतात. PDA मार्केटाची पोरणी बिल्डिंग सामकी कड्डम जाल्या, केन्नाय घो करपाक शकता. PDAन 25 वर्सां पयलीं ही बिल्डिंग बांदिल्ली. फाटली 10 वर्सां PDAनच बिल्डिंग पळयली, पूण उपरांत तांणी बिल्डिंगे कडेन दुर्लक्ष केलें. उसगांवच्या PDA मार्केटाची स्थिती सामकीच बाबत जाल्या. मार्केटाची पाखी गळपाक लागल्यात, वणटींक वेरो गेल्यात, कॉन्क्रिटातले लोखंडी रोड भायर सरल्यात.
नवे मार्केट बिल्डिंगे खातीर आमदार विश्वजीत राणेन PDA कडल्यान परवानगी घेतल्या. मार्केटाची नवी बिल्डिंग बांदपाचें काम पंचायती कडेन दिलां, पूण उण्या फंडाक लागून पंचायतीन अजून मेरेन बिल्डिंगेचें काम हातांत घेवंक ना. आमी विश्वजीत राणे अंग्रेजन मिनिस्टर ताका आमी रिक्वेस्ट केले आनी तेणी हे आमगेले रिक्वेस्ट PDA कडल्यान एप्रूव करून घेतलेलें आसा आनी मार्केट सद्या पंचायतीक हँडल केल्लें. पूण स्टील इतलें जावन सुद्दां आयज गव्हर्मेंट म्हणटा फंड ना. हेजेर आयज गव्हर्मेंटान इमिडिएट एक्शन घेवपाक जाय. इमिडिएटली फंड हांगा रेज करून हे मार्केट हे करपाक जाय. ना जाल्यार एक फाल्यां एक्सिडेंट जावं शकता, भीषण परिस्थिती जावं शकता. कित्याक त्या मार्केटाचे पळोवन हांव जवळ जवळ 1,500-2,000 लोक वावरता. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. जागो मेळत जाल्यार 400 प्रेक्षकांची कॅपॅसिटी आशिल्ले वातानुकूलित ऑडिटोरियम बांदून दिवपाक शकता, कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन सांगले. माशेल, पेडणे आनी सांगे सारकिल्ल्या तालुक्यांनी हे नदरेन काम चालू केलां. ल्हान ल्हान थिएटरां आज गरजेची जावन रावल्यात अशेंय मत ताणें उक्तायलें. कला अकादमीच्या रंगमेळाच्या नव्या नाटकाची घोशणा ताणें केली. कला अकादमी वा रवींद्र भवनां जायते खेपे रितीच दिसतात. ते परस 300-400 लोक आरामात बसून कार्यावळी पळोवपाक शकतात अशी ल्हान ल्हान ऑडिटोरियमां गरजेची अशें गोविंद गावडेक दिसता. कला अकादमीत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत पत्रकारा कडेन उलयतना ताणें ते विशीं म्हायती दिली. आय हॅव टेकन अ डिसिजन. फोंडे जर जागो दिता जाल्यार तुमकां 300 किंवा 400 कॅपॅसिटीचे बरो AC ऑडिटोरियम तुमकां दिवपाचो. हय, ऑलरेडी आय हॅव गिवन टेकन डिसिजन टू गिव टू द केपें. कुरचड्या ऑलरेडी पूण केदो केपें केदो एक मतदारसंघ जाल्यार केदो केपें बरोबर. दारबांदोडा रवींद्र भवन सारकेलो चलपाना. मार्शल, पेडणे, सांग्यार हे 3 वॉर फुटिंगाचेर चालू आहा. त्या हांगसरली जमीन बीन ऑलरेडी पोझिशनार. कन्सल्टंट अपार्टमेंट इज गोइंग ऑन. तियात्र आनी नाटक ह्या दोनूय फॉर्मांचो मेळ घडयत कला अकादमीचो रंगमेळ नवें तियाटक घेवन येता. प्रेमा तुज्या मोगा खातीर विजय केंकरेन ते दिग्दर्शीत केलां. शुक्रारा 5 जुलयाक सांजे 7 वरांचेर जाल्यार शेनवारा 6 जुलयाक सकाळीं 10 आनी सांजे 7 वरांचेर कला अकादमीत ताचे प्रयोग जातले. विद्याधर गोखलेच्या मदनाची मंजिरी ह्या मराठी नाटकाचो डॉक्टर प्रकाश वजरीकारान केल्लो हो कोंकणी अणकार. अकादमीचो अध्यक्ष गोविंद गावडे आनी दिग्दर्शक विजय केंकरे नाटकाचेर उलयलो. आज रंगमेळ हे गेली कित्येक वर्सां वेगळे वेगळे नाट्यकृती कला अकादमीच्या मार्फत आमी हाडिल्ले आसात आनी तेजो संबंध गोंयानूच न्ही तर भारताच्या वेगळ्या वेगळ्या भागांनी सुद्दां रंगमेळ हे आज आमचे गोंयचे कलाकार आज नांवरुपाक आयिल्ले आसा. आनी म्हणूनच असो तरेचो एक वेगळो असो एक प्रयोग ह्या परत रंगमेळ संस्थेन आमी केल्लो आसा. आनी हें नाटक नेमकेंच कितें आसा आनी कित्याक लागून हें निवडलेलें आसा ताजे संदर्भांत थोडेशें तुमकां ब्रीफ आमचे विजय सर केंकरे करतले. हांव मागतां विजय सर केंकरे कडेन की तुमी. बेसिकली ती रोमॅन्टिक कॉमेडी आणि कोकणी म्हणजे आपल्या सगळ्यांच्या भाषेत तो गोडवा आणि त्याची ती गंमत आहे. त्यामुळे मला असं वाटलं की ते मराठी किंवा इतर व्हर्जन्सपेक्षा त्याची कोकणी गंमत जास्ती. त्यानंतर आपल्याकडे गोव्यामध्ये सगळ्या संस्कृती एकत्र आहेत त्यामुळे तो सगळा भाग एकत्र करून सगळे म्हणजे आपले ट्रेडिशनल फोक फॉर्म्स वापरले आणि तियात्रिक वापरले असं एकत्र करून त्याचं ते प्रेझेंटेशन आहे. आणि ही सुखात्मिका आहे शेक्सपियरची. शिवाय त्याच्यामध्ये ह्युमर आणि त्याला प्लॉटची संबंध गंमत आहे. अशा पद्धतीचं नाटक. कारण मला कुठेतरी असं वाटतं की रेपर्टरीचा उद्देश केवळ नाटक करणं नाही तर त्याच्याबरोबर काहीतरी शिकणं आपण. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. कोकण मराठी परिषदेचो कालिदास पुरस्कार अंदू साहित्यीक आनी विडंबन कीर्तनकार लक्ष्मण पित्रेक फावो जाला.
बुधवारा 3 जुलयाक जातल्या परिशदेच्या वर्सुकी कालिदास महोत्सवात साहित्यीक दिलीप पांढरपट्टेचे हस्तुकी तांकां हो पुरस्कार भेटयतले. इन्स्टिट्यूट मेनेजीस ब्रागांज आणि कोकणी मराठी परिषदेन मेळून ताचे आयोजन केला. पणजेच्या इन्स्टिट्यूट मेनेजीस ब्रागांज सभाघरात सांजे 3 कार्यावळ सुरू जातली. उपरांत कवी संमेलन जातले. हाचे आदीं कोकण मराठी परिशदेन वेगवेगळ्या मळावेल्या 12 मानेस्तांक कालिदास पुरस्कार भेटयल्यात. ॲडव्होकेट रमाकांत खलपान पत्रकारांक महोत्सवाची माहिती दिली. परिशदेक चित्रा क्षीरसागर, नारायण महाले, सागर जावडेकर हजर आशिल्ले. कोकण मराठी परिषदेचा वार्षिक कालिदास महोत्सव हा कार्यक्रम 3 जुलैला मुकरर झालेला आहे. कोकण मराठी परिषदेने आजपर्यंत 12 कालिदास पुरस्कार वेगवेगळ्या व्यक्तींना दिलेले आहेत आणि यंदाचे मानकरी आहेत लक्ष्मण पित्रे. कालिदास पुरस्कार दिल्यानंतर काव्य मैफल घेतली जाईल आणि त्या काव्य मैफलीचे अध्यक्षस्थानही दिलीप पांढरपट्टे हे स्वीकारणार आहेत. आणि या मैफलीमध्ये गोमंतकातील नामांकित असे कवी कवयित्री भाग घेतील. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. सारावली DSIDCन 40 माड उडयल्यात. ताची चौकशी चल्ल्या. बुधवार मेरेन ताचो रिपोर्ट मेळटलो अशें रानामंत्री विजय सरदेसायन सांगला. ताचे आदी ताणें कृषी संचालका वरवीं चौकशी केल्ली. सारावलीच्या सुकूर भाटात JCB घालून 40 माड उडयल्ले. थळावे यंत्रणे कडल्यान त्याची परवानगी विशीं कसलेंच स्पश्टीकरण मेळूंक नाशिल्लें. मंत्री सांगतात तो GSIDCचो प्रकल्प, पूण थळावे सांगतात सोबितीकरणाक लागून माड उडयल्यात अशें तांकां सांगिल्लें. आमकां तो रिपोर्ट मेळटा. बट इट्स GSIDC प्रोजेक्ट GICD रिपोर्ट कितल्या दिसांनी मेळटा? रिपोर्ट कितल्या दिसांनी फाल्यां? आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्ता बरोबर पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.